सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाचे भेटेन आमी खेरीत भाशेन देव काकलुतीचो आयतार मनयता आनी देव काकलुतीचो आयतार मनयता आसतना देवाची काकलूत आमी जायते फावटी घेतल्या आनी जायते फावटी आमचे कडले आनी काकलूत दुसऱ्यांक दिवपाची गरज पडल्या. देवाक आर्गां दिवया कित्याक आमी जायते फावटी घेतल्या देखून आनी आमी कोणाकूय आजून दिवंक ना ही देव काकलूत. जाल्यार आमकां आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत करपा मागुया. आमची आनी आख्या संवसाराची काकूत कोर हे मागणें आयज आमी देवा मुखार दवरुया. आयची मिसाची मांडावळ करता माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन ह्या सगळ्या गोरब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी काकलूत मागुया. आमची फिरगोजीची 400 वर्सां मनोवंक आमची तयारी आमी करता. हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी जोण एकल्याची आमचीच पासत आमच्या गोरब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी ह्या आख्या संवसारा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, जेजूच्या मरणा उपरांत शीश दुकान सुस्काट जाले, निराशीपणान बुडलोले आनी भिरांतीन भरलोले. ही तांची परिस्थिती पुनर्जीवन जालो जेजू तांचे मदेकोत हाजीर जाता आनी आपली कुशालकायेन आनी शांतीन तांकां भरता. हाका लागून आयच्या आमच्या सेवा धर्माचो विशय सोम्याक पळोवंक शीस कुशाल जाले. ह्या पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा पवित्र सभा देवीक काकलुतीचो आयतार समोर रमता. जेजूचे शीस जेजूची काकलुतीची नदर आपल्या जिवितान अनुभवता आनी ताजे दिरादीक गोवाय जावंक वेतात. आमच्या जिवितान जेजूची दोयेलाय आमी जण एकल्याक अनुभवूंक ती एकामेका सवे वांटूंक पुनर्जीवन जेजूची कुशलकाय सगळ्यांक विस्तारूंक ह्या मिसाच्या भेटेन आमकां बोल आनी कृपा मागुया. आनी देव काकलुतीशी आमी धांवून येता आसतना भाव भयणीनो जायते फावटी आमी काकलूत घेवंक फाटीं उरल्या, जायते फावटी आमी काकलूत दुसऱ्यांक दिवंक आमी फाटीं रावल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू आमच्या दुखाच्या निराशीपणाच्या आनी भिरांतीच्या घोडितांनी आमच्या भावार्थाची नदर उणी जाल्या. तुजो मोग आनी तुजी काकलूत आमच्या प्रश्नावून व्हड म्हूण आमी ओळखूंक व्हड न्हय म्हूण आमी ओळखूंक चुकल्या. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू तुजे शांतीचे आनी कुशालकायेचे दूत जावचे बुलदेक फावनूय त्या आमच्या उतरान आनी कोरन्या वरवीं दुसऱ्यांक आमी दूख दिल्या, दुसऱ्या आड पातक केला. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेजू
सोबार तुझीं बरेपणां दर दिसा आमी अणभवता. उदार सेवेंतल्यान ती एकामेका सोवे वांटचे बलदेक आपस्वार्थीपणान आमी ती वापरल्या. सुम्या काकूत कर. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सासणाच्या काकलुत्सारा देवा, वर्सान वरस पास्कांचे परबे वरवीं तुजे पुर्जेचो भावार्थ तूं जिवो करताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडूय. अशें कसल्या नाणान आमी नितोळ जाल्या, कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगतान आमची सोडवण जाल्या, ह्या विचारांची फावो ती समजणी आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसा तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोणूच समजो नासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागात दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोडान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सोगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें, जाचे लागीं भाटां
ओ गोरां आसलीं तीं विकून ताचेर दुडू तीं हाडटालीं आनी 2 मृतांच्या पांयाशी दवरतालीं आनी मागीर जोण एकल्याक आपले गरजे पोरमोणे हेर दुडू वांटतालीं. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतान धुवांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वोर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास्त लायली, बरीच खास्त लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणच्या सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. भाग्योंत जिवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजू अभिशेक म्हूण सत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आनी आमी मोग करता म्हूण हे कुणे वरवीं आमकां वळखून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलें. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो बावाट. कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाच्याच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सत. देवाचें उतोरें. उद्गार. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें म्हजेर विस्वास दवरलोय, पूण पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुआवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले असले थंयचीं दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षोची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानजात ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणां जेजून शिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास धरचे खातीर आनी विस्वास धरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचें पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज देव काकलुतीचो आयतार. देवी काकलुतीच्या ह्या आयताराक प्रश्न हो, म्हाका देवाचे काकलुतीची गरज आसा? तुका देवाचे काकलुतीची गरज आसा? हो पयलो प्रश्न. आनी ताचोच आनीक एक प्रश्न येता, म्हजे वरवीं कोणाक तरी देव काकलूत मेळपाक जाय म्हणजे हांवें कोणाक तरी ही देव काकलूत दिवपाची गरज आसा? हे दोन प्रश्न भाव भयणीनो ह्या आयच्या आयताराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया आनी तांचेर इल्लोसो नियाळ करुया. एक घराबो, बायल बरी, आवय बरी, ती देव भिरांतीची आनी आपल्या एकल्याच पुताक बरी देख शिकयता. तातूंतली एक सुवय तिणें ह्या आपल्या पुताक केल्ली ती राती न्हिदता आसतना उशापनाक रेजिस्त जेजूचो घालपाक. तुमचे मदल्या जायत्यो आवयो घोडे आपल्या भुरग्यांक शिकयतात. थोड्या जाणांनी घोडे रेजिस्त दिला, कोणें मेदाल दिल्या, कोण घोडे खुरीस दवरपाक लायता, कोण बायबल दवरपाक लायता, न्हिदूंक वेचे आदीं मागणें करपाक लायता. ह्यो ल्हान ल्हान भावार्थाच्यो सुवयो ज्यो भुरग्यांक करतात.
जाल्यार हिणें आपल्या पुताक जेजूचो रेजिस्ट उशा पोंदाक घालून न्हिदोंक शिकयलेलें आनी तो कोत्तालो हें जायतें. बापूय तोय बरो आपल्या पत्नीच्या मोगाचो आपल्या पुताच्या मोगाचो, आनी जें कितें गरज आपल्या गोराब्याक तें हाडटालो, काम कोत्तालो. पूत बापायच्या आनी आवयच्या मोगान वाडलेलो आनी खुशालशी येतालो. एक दीस अकस्मात ताचें तोंड सारकें पडलें, खूब दुखी जालो, कोणा लागीं उलोवंक सोदना, कोणाक कितें सांगूंक सोदना, सारको जेवना. जाल्लें कितें, ताणें आपल्या बापायक दुसरे एके वस्तुरी सांगाताक संबंद करतना पळयली. ह्या भुरग्यान आपल्या बापायक आपली आवय सांगाता न्हय पूण दुसरे एके वस्तुरी लागीं संबंद घडटा हें पळयलें. आवय बरी, आवयक सांगत जाल्यार तिचें काळीज फुट्टलें, ती दुखी जातली, आवयक सांगचो ना. बापायक कितेंय म्हणूंकूय जायना कित्याक तोय बरो. आनी जरी तर हांवें म्हजें तोंड उगडलें जाल्यार घोराबो फुटूंक शकता हें समजपा सारको भुरगो आसलो. आनी ह्या पासत कोणाक कांय सांगूंक जायना, रात रातभर ओगोच रडटालो, कोणाक सांगनासलो, सोंसूंक जायनासलें. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, हो भुरगो आवयनी ल्हानशी सुवय केल्ली ती घेवन रातचो तो उशा पोंदांतलो आपलो जेजूचो रेजिस्त काडून ताका घट्ट धरून रडूंक लागलो. आनी जें जें कितें आपणाक म्हणपाक दिसता तो त्या रेजिस्ताक म्हणपाक लागलो. आनी जेजूक ताणें असलो प्रश्नूय केलो, म्हज्या बापायन म्हाका आनी म्हजे आवयक हे भाशेन कित्याक फटयलो, कशे भाशेन अशें जावपाक शकता. आनी खूब रडलो आनी रडटा रडटा थंयच आपल्याच कुडान जमणीचेरूच खंय न्हिदलो. आनी सकाळीं उठ्ठा म्हणल्यार ताचें मन हळू जालें. सकाळीं उठ्ठा म्हणल्यार बापायचो जो राग ताका येवपाक लागलेलो तो उणो जालो. आवयचें चिंतून जी ताका दूख भोगताली ती उणी जाली. भोंवतणी कांयच बदलोंक ना. पूण ह्या भुरग्याक ही देव काकलूत भाव भयणीनो हे सादे वस्तूंतल्यान तावन फावो जाली. देव काकलूत चुकोना तसली, देव काकलूत आमकां शांत करता तसली, देव काकलूत आमकां एक नवें उत्तेजन दिता तसली ह्या भुरग्यान आपल्या जिवितान अणभवली. भाव भयणीनो, ही ल्हानशी घडणी जी सांगल्या घडये जायते पावटी आमच्याय घोराब्यांनी घडटा. घडये असलीच न्हय, मातशें दुसरे भाशेनूय, जंय आमच्या मदल्या सगल्यांक आमच्या काळजांत दुखतात. असल्यो जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जायना. आनी सांगत जाल्यार अशें जातलें, सांगत जाल्यार तशें जातलें, नांव पिड्ड्यार जातलें. आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू आमच्या जायत्या जाणांच्या घोराब्यांत असल्यो आयज आसात. जायतीं जाणां कश्टवतात, भुरगीं कश्टवतात, आवयो कश्टवतात, बापूय कश्टवतात, बायलो कश्टवतात, घोव कश्टवतात, जायतीं भाव भयणां कश्टवतात एकामेकाच्या संबंदान. जाल्यार असले कोश्ट त्रास आसात कित्याक आमकां हें वायट आसा ताणें गिरासलां. आयच्या वाचपान जेसू कशे भाशेन ही देव काकलूत आपल्या शिसांक वांडटा तें आमी पळयता. आनी शीस खुशाल जालें, सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. पुनर्जीवन जाला तेच सांजे पयलीं जेजू आपल्या आपोस्तलांक भेटूंक येता आनी मागीर 8 दिसां उपरांत परतून 2 घडयो आमी ह्या आयच्या शुभ वर्तमानान आयकता. आनी ह्या दोनूय पावटी जेन्ना जेजू आयला तेन्ना जेजू आपली देणी ह्या शिसांक दिता ते खुशाल जावपाक. पयलें देणें जेजून आपल्या ह्या शिसांक दिलें तें शांती तुमकां. काय बरीं उतरां, ही परतून आयज आमकां आयकूंक आयल्या. जेजू म्हणटा शांती तुमकां. तर पयलें देणें आपल्या शिसांक जेजून दिलें पुनर्जीवन जावन तांकां भेटल्या उपरांत शांती. आमच्या काळजांनी शांती ह्या पासत सदांच आसूंकूच जाय. जाणें जाणटें बावतिजम घेतला त्या बावतिजमाच्या दिसाक आमच्या काळजांनी शांती घातलेली आसा भाव भयणीनो. आनी ही शांती आमची सदांच उरपाक जाय. आनी ती शांती आमची सगळें आसा की ना हें आमच्यान पळोवन सांगपाक जाता, आयकून सांगपाक जाता, पळोवपाक जाता आमच्यान एकामेकाची वागणूक कशे भाशेन आमी दुसऱ्या लागीं वागता. कितेंय वायट जालें, कितेंय चुकलें जाल्यार आमचें रिएक्शन कितें हाचेर समजूंक जाता ह्या मनशा सगळें शांती आसा काय हेची शांती पिड्ड्यार जाल्ली आसा, काय उचांबडा ह्याच्या काळजान आसा हें सांगूंक जाता.
आयकता आमी उतरां एकामेकाची कितेंय जालें जाल्यार आमच्या तोंडांतलीं उतरां भायर सरतात ती कसली, कितें म्हणटा आमी एकामेकाक, वो कितलो वेळ पासून आमी पासियेंस काडटा, हीं उतरां ह्या मनशा सवें शांती आसा काय ना हें आमकां सांगता. आनी तिसरे सुवातेर कसलीय घडणी जाल्या उपरांत हांव कितें करतां, उपरांत त्या वेळार न्हू रिएक्शन आसा तें न्हू, पण तें रिएक्शन जाल्या उपरांत मागीर हांव कशे भाशेन वागतां, कशे भाशेन उलयतां, कसले निर्णय घेता हाचेरूय धरून आमच्यान पळोवपाक जाता शांती आसा ह्या मनशा सवें वो ना. भाव भयणीनो, जण एकल्यान आमकांच पळोवचें, आमी म्हजे सवें शांती आसा हें पळोवचें. घडण्यो जिविताच्यो जायत्यो आसात आमचे लागीं पळोवपाक, तुमच्या जिवितांची घडणी आसा ती घेवन तुमी पळोवची, हांव शांत आसां, देवान म्हाका जी शांती दिल्ली आसा ती शांती सांबाळल्या काय बिगडल्या. दुसरें देणी जेजून आपल्या शिसांक दिलें तें म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचें. ताणें तांचेर आपलो स्वास सोडलो आनी म्हणलें घेयात देणें पवित्र आत्म्याचें आनी जायात म्हजे गोवाय. जाल्यार पवित्र आत्म्याचें देणें जेन्ना जेजू दिता आमकां तेन्ना हें देणें बेश्टें एक सेलेब्रेशन करपाक न्हू, क्रिस्म घेतलो मरे आतां चल सेलेब्रेशन करया हें न्हू, पूण खरीच भाशेन हें पवित्र आत्म्याचें देणें आमी गोवाय जावचे पासत, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. जो कोण मानून घेता ताचे सवें ही सोडवण आसतली, ताका ही सोडवण मेळटली, तांकांय असलीच खुशालकाय मेळटली. जो कोण मानून घेता ताका, मानून घेना ताका ही शांती ना, मानून घेना ताका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना. तर भाव भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक हें देणें दिलें, पवित्र आत्म्याचें देणें. आमकांय जण एकल्याक दिलां, आमच्या बावतिजमान दिलां, जाल्यार परतून आमकां मागीर ह्या साक्रामेंतांनी दर एका साक्रामेंतान हें पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा. दर दिसा जेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता, पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जें दिल्लें आसा तें जिवें जाता. आमी जेन्ना क्रिस्म घेतला तेन्ना कितें भाशेन थिरायलां, वय पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका दिल्लें आसा, शांती म्हज्या काळजान घातलेली आसा, ती थिरावणेच्या संस्काराक, क्रिस्माच्या संस्कारान आमकां थिरावून दिल्या, ती आमी थिरायल्या, आमी विचून काडलां. पवित्र आत्म्याचें देणें भाव भयणीनो कोणाक मेळटा? आमचे मदलो जो कोण मागता पवित्र आत्म्याचें देणें ताका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा. आमचे मदलो जो कोण मागूंक नको पवित्र आत्म्याचें देणें, पण तुका गरज आसा त्या भुरग्या भाशेन पवित्र आत्म्याच्या देण्याची गरज आसली पूण मागूंक नको आसलो, उलोवंक नको आसलो, कितें म्हणचें तें ताका समजनासलें, फकत जेजूच्या चित्राक घट धरून रडलो, इतलेंच मेळ्ळें पवित्र आत्म्याचें देणें. म्हणटच जांकां गरज आसा तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा. पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा तेन्ना जरी तर तें हांव घेना जाल्यार तें म्हाका मेळना, सादी वस्त. तर देव काकलूत भाव भयणीनो, आयज ह्या आयताराक आमी उगडास करूंक गरज फुकट दिल्ली आसा. आमच्यान ती विकती घेवपाक जायना. हांवें हे भाशेन मागणें केलें देखून म्हाका ही देव काकलूत मेळ्ळी ना. हांवें दिमी घालून मागणें केलां देखून, उबो रावन मागणें केलां देखून, वो दोळे उगडून केलां देखून, दोळे धांपून केलां देखून, ह्या कारणाक लागून न्हू. वो हांवें म्हज्या बोळसांतलें काडून कितें डोनेशन दिलां देखून, वो तें बॉक्स आसा जेजू मुखार तातूंत कितें पयशे घातल्यात देखून ना, देव काकलूत मेळना, विकती घेवपाक आमच्यान जायना. हांव बरो मनीस, हांव केन्नाच वायट करिना, हांव पातक करिना देखून म्हाका देव काकलूत मेळटा ना. भाव भयणीनो, देव काकलूत सगळ्यां पासत दवरलेली आसा, पातक्यां पासत तशेंच भाग्यवंतां पासत. आनी ही देव काकलूत देवाचें फुकट देणें. आनी देवाचें फुकट देणें आमकां पवित्र खुर्सार दिसती पडलां, जेन्ना ह्या खुर्साचेर जेजून आपलीच कूड आमचे पासत खिळायल्या आनी आपल्या कुशींतलें उदक आनी रगत व्हांवता तें आमचे पासत भेटयलां. तातूंतल्यान जी काकलूत व्हांवल्या तातूंतल्यान आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. आनी हें फुकट देणें सगल्यांक मेळटा सगल्यांक, पूण घेवूंक जायना सगल्यांच्यान. पातक आडकोड जाता, आमच्यो अशक्तायो जायते पावटी आडकोड जाता. ह्या संवसारांत जियेता आसतना जीं धोरणां आमी आमच्या
मनान दवरलेली आसा, जी आशा आमी आमच्या मनान उपजयल्ली आसा, ह्या संवसाराची आशा, दुडवांची आशा, दुसऱ्यांच्या संबंधांची आशा, पजडपणाची आशा, जेवणाची आशा, ह्यो सगल्यो आशा ह्या संवसाराच्यो ज्यो आमी आमकांच एके भाशेन गुंतून दवरलेल्यो आसात, त्यो जायते फावटी देव काकलूत घेवपाक आमकां आडखड जाता. जायते फावटी बऱ्यो वस्तू ज्यो आमी दवरलेल्यो आसात त्यो पासून आमकां आडखड जावपाक शकता, जरी तर आमचें मन देवाचेर ना पूण ह्या वस्तूंचेर आसा. एक चित्र, त्या भुरग्या लागीं चित्र आसलें ताची खबर म्हणल्या आमी. एक चित्र पासून आमकां आडखड जावपाक शकता जेन्ना त्या चित्राचेर आमचें मन आसा पूण त्या चित्रान जो देव आसा, ताची काकलूत आसा, ताचेर आमचें मन ना, तेन्ना तेंच चित्र आमकां आडखड जावपाक शकता. पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी कुमन्यांव घेवपाक येता, हाचो उगडास आमी पयलीं केला. कुमन्यांव घेता तेन्ना आमकां देव काकलूत मेळपाकूच जाय, पूण जायते फावटी आमी घेतलेलो कुमन्यांवूच आमकां खास्तीचें फर्मण मारपाक शकता. पवित्र पुस्तकान हाचो उगडास आमकां केला, कोरिंथकारांक चीट बरोवन. जुदासा सवें कितें जाल्लें, तो जेन्ना निमाण्या जेवणार ताणें उंडो घेतलो तेन्ना तेंय आमी नियाळ केला. जेन्ना ताणें उंडो घेतलो तेन्ना ताचे भितर सैतान रिगलो, कित्याक मनान वायट आसलें, आशा आसली पयशांची. घात केल्लो जेजूक, विकून उडयल्लो. म्हणटच जेजू असल्या वेळार ह्या कुमन्यांवांतल्यान भितर सरपाक शकच ना. देव काकलूत तुजे भितर रिगूंकूच जायना, पूण वायट आनीक तुजे भितर रिगपाक शकता. ह्या पासून भाव भयणीनो, जायती चतराय धरूंक गरज. हेचे पयल्या वाचपान आमी आयकता, पयली सभा देव काकलूत चाकलोली सभा आनी देव काकलूत दुसऱ्यांक वांटता तसली सभा. ह्या पासत म्हजें 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 म्हणटा तें चड नासलें, पूण म्हजें जें आसा तें दुसऱ्यांचे सेवे पासत दिवपाक ही पयली सभा कितली उदार मनाची, कितली एकवटाची. हें तांणी करूंक पावलें कित्याक तांकांय अणभव मेवलोलो. ह्या अणभवांतल्यान जेजूक चाकलो तो दुसऱ्यांक दिवपाक सोंपें. आयच्या दुसऱ्या वाचपांतूय भाग्यून जुआंव आपले चिटीन केरीत भाशेन सांगता, जो कोण हें नांव मानून घेता, जो कोण जेजूक मानून घेता, ताचें सवें काकलूत मेळटा. कित्याक ह्या खुर्साचेर ताणें आमचे पासत जीव दिला आनी आपलें मांस रगत आमकां आमचें जेवण करून दिलां. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जण एकल्यान आमी आमकांच विचारचें, आमच्या जिवितान कितें आसा, खंय आमी सांडल्या. तोमास, ताका जेजू मेळ्ळो आनी म्हणलें यो, हे पळय आसा म्हजे हात. तिसरें देणें आयच्या शुभवड तोमानान. जो तोमास सगलें आसा तेन्ना नासलो, जें कितें ताका सांगलां तें मानून घेवंक मातशें जड मनाचो कसो जाल्लो. हांव मानून घेवचोच ना, म्हाका पळोवपाक जाय, हांवें पळयल्ल्या बगर हांव मानून घेवचो ना अशें म्हणलेलें. ह्या तोमासाक जेजून हें देणें दिलें. तोमास यो, पळय हे म्हजे हात, यो तुजो हात म्हजे कुशीन घाल आनी पळय. दुबाव धरी नाका, दुबावाक सांपडलेलो मनीस. आयज आमच्या घराब्यांनी असले दुबाव घडये जायते फावटी भितर सरल्यात आनी आमचें घराब्यांचें निसंठण करून उडयल्लें आसा. दुबाव जायते आयज आमच्या घराब्यांनी जे भितर सरल्यात ते चूक ना जाल्यार पासून वा आमच्या घराब्यान वायट ना जाल्यार पासून एके भाशेन तें ओडून हाडटात, आमचे संबंद पिड्ड्यार करतात. एके वाटेन दुबाव जाल्यार दुसरे वाटेन भिरांत, आमकां कितेंच करपाक दिना. जाल्यार भाव भयणीनो, असल्या वेळार हे पळय आसात म्हजे हात, ही पळय आसा म्हजी कूस. यो पळय, सत मान, दुबाव पयस कर, भावार्थ धर. आनी हें करपाक आमच्या जण एकल्याच्या घराब्यान आमकां सोयीक आसा. बाराबोर एकामेका लागीं उलोवन, जरी तर दुबाव आसा बस एकामेका मुखार. उचांबडाय करिनासतना, वायट उतरां वापरिनासतना बरे भाशेन एकामेका लागीं विचार कर. चूक आसा मानून घे, चूक ना जाल्यार क्लॅरिफिकेशन दी. प्रश्न सुटावो जाता घराब्यान. आयज आमच्या जायत्या घराब्यांनी जायते प्रश्न आसात, ते हेच भाशेन चड आसात. जंय म्हाका दिसलें अशें आसा म्हूण, म्हाका दिसलें तूं म्हाका माफ करचो ना म्हूण, म्हाका दिसलें तुका म्हजेर खूब राग आसा म्हूण, आनी म्हाका दिसलें म्हणटा ताका लागून असलें जायतें जाल्लें आसा. त्या भुरग्याक ताकाय दिसलोलें घराबो तुट्टलो, आवयचें काळीज फुट्टलें,
बापायक राग येतलो देखून तो ओगो आसलो, ताका देणें मेळ्ळें, त्या चित्राक घट धरून रडपाचें. सगल्यांक कडेन हें देणें ना जाल्यार साद्यो वस्तू भाव भयणीनो ज्यो आमच्या गोराब्यान करूंक जाय त्यो करुया. आनी जरी तर आमच्या गोराब्यान कोणूय असलो प्रश्न उबारता जाल्यार पयली वस्त गडे ती वस्त म्हजेर आड जावपाक शकता. तेन्ना हांवें म्हणपाक जाय बसून आयकूंक. कित्याक आमी जेन्ना आमच्या घरच्या मनशांचें आयकना तेन्ना तांणी वचून भायर सगल्यांक सांगचें पडटा. सगळींच त्या भुरग्या भाशेन न्हू आपल्याच भितर दवरतलीं, फुगार जातलीं. जायते फावटी आमी जाता फुगार, पूण एक लिमीट आसा, जायना तें सोसूंक. आनी मागीर सगल्यांक सांगपाक वचचें पडटा. पादविकाराशी धांवचें पडटा, शेजाऱ्याशी धांवचें पडटा, इश्टांक सांगचें पडटा, थोड्यांक फेसबुकाचेरूय घालपाक पडटा आनी वॉट्सॅपाचेर घालपाक पडटा, सोशल मिडिया उजार करपाक पडटा. आनी हाचो परिणाम भाव भयणीनो आमी जाणाव. देखून देव काकलूत आयज आमकां आमचें मन साफ करूंक आपयता, पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक आपयता. आनीक ही देणी जी आमकां देव एक आकृतीन दिता ती घेवन आमी दुसऱ्यांक गोवाय जावंक आपयता. तर हेच देव काकलुतीचे गोवाय आमी जावंक आमकां हे भेटेन करपा मागता आसतना ह्या उंड्या आनी सोऱ्यांत आमचें जिवीत भेटोवया, आमची भिरांत, आमचे दुबाव, आमची आशा सगळें भेटोवया. आनी देवान जी आमकां बरी देणी दिल्लीं आसा तांचोय उगडास करुया, ही देणी दुसऱ्यां लागीं वांटुया. सगळीं उबी रावया. सत्मंतान देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, मंगवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, कमेलान ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार दवरुया आनी देव काकलुतीक उलो मारुया. शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी दोन दिसा पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे दिशा आपल्या यादनिका आनी म्हत्वाची जियेता आपोवणी नवसारूंक आनी आपल्या फुडारीपणा आनी सांगाता वरवीं आपल्या पोरजेक जेजूची शांतीचो आनी कुशालकायेचो अनुभव दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जेजूची मिसा फुडें व्हरूंक देवाच्या स्वासान शिसा भितर नवेपण हाडलां. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या आनी जाती कातीच्या आपल्या नागरिकांक ताणें वेंगूंक कालीज मनाची नवेपण तांकां बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. जांकां तुमी तांच्या पातकाचें बोगसणें दितात तांकां देव त्या पातकाचें बोगसणें दिता. देव सदांच आपल्या दयालाचें नदर आमचेर घालता. आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या भागांनी ताची दयालाय आमी
अणभवूंक आनी काकलुतीची मुखामोल आमच्या कुटुंबांत शेजाऱ्याक आनी सोर मनशांक आमी जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची भावार्थाचो जोमो एक काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. जेजू क्रिस्ताच्या कालीज मोन घेवन पयलीं क्रिस्ती भाव भयण जियेली. ह्या समाजान क्रिस्ती मनशां कशीं जियेताना न्हय संवसारी म्हूण पूण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कालीज मोन घेवन आमचें जिवीत जिवंक आनी हे वरवीं ताणें हाडलेलो शांतीची आनी खुशालकायेची आमी गोवाय जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकू. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गींच्या बापा, देव काकलुतीक आमी उलो मारता. ही देव काकलूत आमकां फावो कर आनी आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोने वेनार गीत घेऊया. C23 पेज नंबर 38. C23. Quiero le pico stivara, gata bacia di sa, amcia gata nostri lupa, amcia gata nostri lupa, caloro rozbójcia fora, म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आमच्या नाकी पवित्र शुभेच्छा नामांत सगळी स्पर मागून देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, पुनर्जीवन जेजूचें जैत समारंभून तुजीं भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात. तुजे पदवेन ही आमची खालती देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे मोहिमेवंत गाय ओळखूंक आमचो भावार्थ अदीक थीर कर आनी ताच्या कडवडांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पिवूंक दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतर गायतात तुजे मुखार.
संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका चोय चोय सर्वेस्पराचे नावे येतात आता चोय उत्सर्गी तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. आनी एकाशी हे पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण करगोट्या. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व द्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमची आनी आख्या संवसाराची काकूत कर. भाव भयणींनो, आमकां सगळ्यांक काकलुतीची गरज आसा. आयज ह्या संवसाराक काकलुतीची गरज आसा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावया आनी आमची काकलुतीची मागणी सगळी देवाक उबारुया. आनी सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्ले प्रार्थना आमी बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेगेर संवसाराचे पाप काडटले. देवाचे शेगेर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेगेर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यान ह्या संस्कारा वरवीं थीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसुया. आयज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी पवित्र सभा देवीक काकलुतीचो आयतार आयज मनयता. सगल्यांक तुमकां आयचे परबेची परबी हांव येता. हॅपी फिस्ट. आनी जे देवाची काकलूत तुमचेर तुमच्या गोराब्यांचेर जायती उपोट पडूं म्हूण मागता. आयची मांडावळ केल्ल्या माउंट कामल समुदायाक आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराचें इगोर्जेन दान जालें 17,980 रुपया. दाबोलीं कपेलान 2,310 रुपया. सगळे मेळून 20,290 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पास्काचो तिसरो आयतार पयले मीस 6:30 वाजता सांत त्रेजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रांत. दुसरे मीस 8 वाजता सांत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज. पवित्र संस्काराक बोजवण बुधवारा दिसा तशेंच शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता जातली. हाची मातशी चोत्राय धरची. आयताराचे मीस शेनवारा दिसाक सांजेर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन इगोर्जेन आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता कोंकणीन. भाव भयणीनो, आयज आमचे गोंयचे आर्क दियोसिसीक एक खूब खुशालकायेची खबर मेळ्ळ्या आसतली. तुमकां मेळ्ळ्या मेळूंक ना? ओके, थोड्या जाणांक मेळ्ळ्या, थोड्या जाणांक मेळूंक ना. उरल्या तांकां हांव सांगता. आमच्या दियोसिसीक नवो ऑक्झिलरी बिशप फावो जाला. ह्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. हो नवो ऑक्झिलरी बिशप, तेजें नांव फादर सिमांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस. तो सद्याक ओल्ड गोवा पास्टरल इन्स्टिट्यूट जो आमचो आसा ताचो डायरेक्टर फादर सिमांव. आमची फेस्ताची परब करूंकूय तो आयिल्लो, तुमकां उगडास आहा जाल्यार. परबेचे मीस ताणें आमचे पासत केल्ले. तो गांवांत गिरदोली चांदोर हांगासरलो. खरीत भाशेन आमी देवाक दिनवासुया. नवो ऑक्झिलरी बिशप आमकां फावो जाला देखून ताची संस्कारणी केन्ना जातली, कशे भाशेन जातली हें आमकां उपरांत कळटलें. पूण खरीत भाशेन मागुया ताच्या मार्गदर्शना खाल. आनीक आमच्या कार्दियाल बिस्प साहेब फिलिप नेरी फेरांव हांचे खाल आमची गोंयची पवित्र सभा नव्या बळान फुडें वचूं. आनी जेन्ना आतां नव्यो फिरगोज गवळीक सभाय घडून येतात, सगळ्या फिरगोजांनी, आख्ख्या गोंयच्या फिरगोजांनी आमचेय फिरगोजेन घडलेली आसा, जाल्यार आमकां ही हो एक सोयेक जावं दी. आनीक नव्या नेटान आमी उठूं. आमची फिरगोज गवळीक सभा जाल्यार दुसरे वाटेन फिरगोज गवळीक सभा जरी तर फुलतली जाल्यार दर एक समुदाय फुलपाक एकदम गरज. आनी ह्या वर्साक आमच्यो समुदाय वाडल्यात जाल्यार सगल्यांनी भाग घेवचो, सगल्यांनी आपले हातबोट घालचें, हातभार घालचो. आनीक हो सिनड जो आतां चालू आसा तोय सिनड आतां सोंपूंक येतलो तेन्ना आमकां जायत्यो नव्यो शिकोवण्यो, आतांची शिकोवण जी आसा ती नवे भाशेन आमी जियोवपाक आमकां उत्तेजन मेळटलें. एकामेकाच्या हाताक धरुया, आमच्या भावार्थान थीर रावुया, भावार्थान घोट रावुया. भोंवतणी जायत्यो वस्तू घडटात. ह्या वस्तूंचेर आमी जरी तर जैत व्हरतले जाल्यार आमच्या भावार्थान घोट रावपाक, जेजू सभे आमी घोट रावपाक आनी पवित्र सभा आमकां फावो करता ही देणी. आनी ह्यो भांडावळी जावं आमची PPC जावं आमच्यो समुदायो तशेंच वेगवेगळे ज्यो मिनिस्ट्रीज आमच्या फिरगोजेंत आसात तातूंत भाग घेवप एकदम गरजेचें. तर सगळीं आमी मिसळ जावुया. गोरब्यांचो आशिर्वाद ह्या सुमानाक 8 तारखेर सोमार सेंट पॉल समुदाय आनी सांत जुझेवाज समुदाय आल्तो दाबोली. 9 तारखेर सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय, मारिया इमाकोलादा समुदाय रेजिना मुंदी. 10 तारखेर सांत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सांत गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल.
भाव भयणीनो, कोणाचीय जरी तर घरां उरल्या जंय आमी आतां आशिर्वाद दिल्लो आसा आनीक हे 3 दीस आतां उरल्यात तेन्ना हो आशिर्वाद जाता. कोणाचीय घरां कसल्याय कारणाक लागून उरल्या जाल्यार आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान येवन तुमी कळोवचें, नाजाल्यार तुमच्या PPCच्या वांगड्याक कळोवचें. 10 तारखेर फ्रांसिस्कन 3rd ऑर्डर मिटींग इगर्जेन सांजे 4 वाजता. पालोटी होम कळोवंक लायता. 24 तारखेर समर कॅम्प फॉर 8th स्टँडर्ड, 9th स्टँडर्ड आनी 10th स्टँडर्ड बॉयज. डिटेल्साच्यो नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. 20 तारीख लास्ट. समुदायाच्यो जमाती 7 तारखेर अब्रिलाचे माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन अनिता हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. सगळी फादर, तुजे लागीं मागतात थोडे आमची 4 जाण भुरगीं आमी तांकां कॅटेकिझम सर्टिफिकेट्स दिवंक पावोंक नाहलोली. स्मॉल चूक जालोली आमची, तर ते भुरग्यांक आमी मागता फुडें येवचें म्हूण. फादर प्लीज कम इन फ्रंट. लिन्सी मनेझिस 6th स्टँडर्ड, हायेस्ट अटेंडन्स. We request everyone to give a round of applause. Lovino Barboza, 6th standard, first prize poster competition. Alvin Fernandez, 6th standard, second prize poster competition. Ethan Gomes, best student, class 2. Father, he's not. Thank you, Father. भाव भयणीनो, दोतोनचें वर्स आमचें सोंपलेलें आसा. 9वें वर्स जुनाच्या म्हयन्यान सुरू जातलें. सगळ्या भुरग्यांनी ह्या हॉलिडेयान मिसाक येवचें. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मिसाक हाडचीं. तशेंच तुमचे मदल्या कोणाकूय जरी तर आतां 9वें वर्स येतलें तेन्ना संदेशकारां जावपाची खुशी आसा जाल्यार येवन आमकां मेळचें. आमकां संदेशकारांची गरज आसा ह्या आमच्या भुरग्यां पासत. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेऊया. E12 पेज नंबर 84. E12. तुझी